डबल इंजिन सरकाराक 12 वर्सां पुराय जाता। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हे इलेक्टेड लॉंगेस्ट सर्विंग प्रायम मिनिस्टर आसात आणि ते प्रधानमंत्री म्हणण्यापेक्षा आपल्याक प्रधान सेवक म्हणून संबोधित करता आणि ह्या प्रधान सेवक जांकां 12 वर्सां पुराय जाता तांच्या खातीर हांव गोंयच्या जनतेच्या वतीन गोंयच्या सरकाराच्या वतीन सगळ्यात पयली माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांचे खूब खूब अभिनंदन करता। 12 वर्साच्या कार्यकाळात आम्ही स्त्री शक्ती, नारी शक्ती, युवा शक्ती, किसान शक्ती आणि गरीब कल्याण या 4 पिलराचेर हे सरकार चलता। इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट आणि ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट ह्या 2 तत्वांचेर आम्ही डेव्हलपमेंट करीत आसा आणि हे सगळे करता आसतना हे पब्लिकाक कळप खूप गरजेचे आसा आणि म्हणूनच अशा पद्धतीची एक्झिबिशन म्हापसा बस स्टँड आसतले, पणजे बस स्टँड आसतले, मडगांव बस स्टँड आसतले आणि कुडचड्या बस स्टँड आसतले। या बस स्टँडाचेर आयज ही एक्झिबिशन लायल्या। एक्झिबिशन लावपाचो उद्देश सरकाराच्या वतीन जी योजना जर आपण घेवंक ना जाल्यार ती योजना ही सामान्य मनशान घेवची हाज्या खातीर ह्या एक्झिबिशनाचो उद्देश आसा। नो डाऊट आमी केल्लें काम हें हायलायट करपाक जाय, लोकां पर्यंत पावपाक जाय, बट त्याच बरोबर एखादो युवा आसतलो तेणे एखादी जर स्टँडअप स्कीम आसतली, सीएम स्कॉलरशीप आसतली, अशा पद्धतीच्यो वेगवेगळ्यो योजना घेवपाक जाय, त्यो घेवंक पावूंक ना आसत जाल्यार ते ताका कळपाक जाय। एखादो सिनियर सिटीजन आसत किंवा एखादी विडो पेन्शन आसत हेंय तेज्या पर्यंत पावपा खातीर आमी सातत्यात काम करीत आसा। हांव परत एकदा समेस्त गोंयच्या जनतेच्या वतीन आमचे डायरेक्टर ऑफ इन्फॉर्मेशन अँड पब्लिसिटी हांच्यांनी ही 4 जाग्यार लायली एक्झिबिशन गोंयच्या सगळ्या जनतेनी विशेष करून युवा हांच्यांनी ही एक्झिबिशन्स पळोवन घेवची। A to Z पोस्टर्स म्हणजे इटसेल्फ व एक्सप्लेन करता वॉट मोदीजी हॅज डन फ्रॉम द क्लीन इंडिया टू फिट इंडिया पर्यंत आणि प्रत्येक नागरिका खातीर वेगवेगळ्यो केल्ल्यो योजना ह्यो तेंच्यांनी आमी डिस्प्ले केल्ल्यो आसा, तो तेंच्यांनी पळोवचो, तो तेंच्यांनी तेजो फायदोय घेवचो। हाज्या खातीर परत एकदा 12 वर्साच्या निमित्तान माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांचे खूब खूब अभिनंदन करता।